गाण्याचो अंक A35. Troce sorse ailea donia mosod tushi magu magu kamka Aitortosa somestaci doin bahadoi gorosamci Aitortosa somestaci doin bahadoi gorosamci बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं प्रभू पिडिलो मातेवसाच्या शुभ वर्तमान 5वो 20 7वी वड आमकां सांगता दयाळ ती सुभागी तांकां देवाची दया मेळटली म्हणून. Happy are those who are merciful to others, and God will show them His mercy. सगळी मनीस आमी चुकता आनी चुकता म्हणटच देवा लागीं आमी बोगसणे मागता आनी देव आमकां बक्षिता आनी ह्याच बोगसण्याच्या उदारपणांतल्यान मनशाक उदार जावंक देव मागता. हेच मोन आनी काळीज दर एकल्याक आमकां मागया. हाचे मिन्स दिनवासनेचें भेटयता विनी फेर्नांडीस आपलो 21वो वाडदीस मनयता ताचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. जाणवायेन कृपेन वाडोवंक आनी शुभ बेसांवांनी देवान ताका बरोवंक मागुया. आनी सगळें आमचो पातकांचो उगडास करून देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पळयता देवाक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजो ज्ञाव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्य सदांच सांकवार मारीक सगळ्या उदकाक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पडिलो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुरिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडिशें कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताची जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तूं फितूर घराण्या मदें जियेताय. दोळे आसून तीं पळयनात, कान आसून तीं आयकनात. कित्याक तीं खरेपणी फितूर घराण्यांतलीं. तूं मनशाच्या पुता
निवाडसणांत वचून तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा तांच्यान तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोळ्या मुखार परदेशी कसो आसाय त्या जाग्यार थांवन दुसऱ्या जाग्यार वच. ती घोडये आपूण भितूर घराण्यांतली म्हूण वळखूंक पावतलीं. तांच्या दोळ्या मुखार दिसा उजवाडा तुजें सामान निर्वाशाची काटली पोटली कशी तूं बांदतलोय आनी सांजे तांच्या दोळ्या मुखार निर्वाशी लोक भायर सरता तसो तूं भायर सरतलोय. तूं पळयता आसतना वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार तुजी काटली पोटली कांदार मारतलोय आनी काळोख पडलो म्हणटच भायर सरूंक वेतलोय. गांव पळयना जावन तुजें तोंड धांपतलोय, कित्याक इस्रायलाच्या घराण्या पासत हांवें तुका एक खुणा केल्या. म्हाका फर्मायलोलें तशें हांवें केलें. एक निर्वाशी मनीस आपलें सामान तयार करता तशें दिसा उजवाडा हांवें म्हजी काटली पोटली बांदली आनी सांजे म्हज्या हातान हांवें वणटीक बुराक केलो. काळोख पडलो तसो हांव भायर सरलो आनी ती पळयता आसतना म्हजी काटली पोटली हांवें खांदार मारली. दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्यान, त्या भितूर घराण्यान तूं कितें करताय काय म्हूण तुका विचारूंक ना? तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, हें बाकीत जेरुसलेम कुंवरा विशीं आनी खंयसरूय रावतल्या इस्रायलाच्या आख्या घराण्यांतल्या लोकां विशीं. अशें सांग, हांव तुमकां एक खुणा. हांवें करून दाखयलां तशें तांकां घडटलें. तीं परदेसान वेतलीं, निवाडशीं जातलीं. तांचो कुंवर काळखांतल्यान आपलें सामान खांदार मारतलो आनी भायर सरून वणटीर केल्ल्या बुराकांतल्यान भायर सरून वेतलो. आपल्या दोळ्यांनी गांव पळयना जावन तो आपलें तोंड धांपतलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पराचीं कर्तुबां कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पराचीं कर्तुबां कधीच विसरूं नाका. तरी आसतना बोवडत्या देवाची ताणें परिक्षा केली आनी ताका चाळयलोय. ताच्या आज्ञांक ताणें पाट केली. आपल्या पुर्वजां भाशेन नीट वाट सोडून तीं अविस्वाशी जालीं. सोदोळ बानू भाशेन घातकी जावन तीं ताचेर परतलीं. जबाब. सर्वेस्पराचीं कर्तुबां कधीच विसरूं नाका. दोंगराचेर कुड्ड्या देवांक पुजून ताणें ताचो राग पेटयलोय आनी मुर्ती करून ताका तिरकायलोय. हें सगलें आयकना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायलाक ताणें साप सोडून उडयलोय. जबाब. सर्वेस्पराचीं कर्तुबां कधीच विसरूं नाका. आपले पदवेचें स्थान ताणें गुलामपणांक सोंपूंक सोडलें. आपले मोहिमेचें विराट दुस्मानाच्या हातान पडूंक दिलें. आपलेच पोरचेक तरवारीन मारूंक व्हरचिलें. आपणें विचून काडलोल्याचेर इतलो ताचो राग. जबाब. सर्वेस्पराचीं कर्तुबां कधीच विसरूं नाका. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. तुज्या मुखामळाचो पोरजोल तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुज्यो याज्ञा म्हाका शिकय. सर्वेस्पराक सोय.
Servis por तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Mateva pormणे Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. पेद्रून जेजू सरशें येवन म्हळें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. ते पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतच 10,000 तालेंत आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना आतां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूच काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हळें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूच काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बणकणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणांक काळजांतान बोगशिना जशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत ताचे जेजू गालिल्या सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पलतडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, टू ऑल इज ह्युमन, टू फॉरगिव्ह डिवायन. चूक करप मनशाळायेची, पूण बोगसप देवीक. बोगसण्याचो गूण देवा कडच्यान येता. समाजान तशेंच पवित्र पुस्तकान आमकां जायतीं उदाहरणां मेळटा जंय मनशांनी दुसऱ्यांक बोगशिल्या. सिस्टर राणी ही इंडोर हांगासरली, तिका जिवेशी मारली तेन्ना तिच्या खूण करतल्यांक ताच्या घरच्यांनी बोगशिलें. जॉन पॉल दुसरो जेन्ना आली हाणें ताचेर फार सोडलो तेन्ना तो बोगसण्याच्या मनान ताका प्रिझवांत बॅट करून गेलो. जेजूकय आमी नदर मारली जाल्यार जायते जाणांनी दुखयलो. कोणें ताची थिपी उडयली, मस्कऱ्यो केल्यो, कांट्याचो मुकूट घातलो. कुर्सातान जेजून एकूच उतरान तांचो भस्म करूं येतालो, पूण ताणें म्हटलें, बापा, तांकां बोगस. चूक करप आनी बोगसणें हाचेर व्हडलें धरलेलें ना, पूण जेन्ना तुजो गुन्यांव ना तेन्ना पर्यान तूं दुसऱ्याक बोगशिता तेन्ना की हो देवीक गूण मनशाळेंत आसा तो दिसून येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, रीण फारीक करूंक जायनासलेल्या चाकराक दोनी बोगशिता, ताचें रिणूय बोगशिता आनी ताकाय बोगशिता, पूण तोच चाकर दुसऱ्या चाकराक बणकणीन घालता. रीण दोनया कडेन ह्या चाकराचें व्हडलें आसलें, आमच्यानी म्हणूं येता 500 करोड सुमार हे भाशेन, पूण ह्याच चाकराक दुसऱ्या चाकराचें रीण एक 100 रुपयांचें कशें सर करी जाल्यार आमी
म्हणटच तें कांयच न्हय आसलें आनी असलें मन ह्या चाकराचें दोनयांक बरें लागना. खोट्या चाकरा म्हणटा, खोटो चाकर म्हणल्यार न्हयच खोटो चाकर, पूण माथेवच्या बरोवपा प्रमाणे हो चाकर हिमटो चाकर, हो चाकर वायट मनाचो चाकर, हो चाकर उपकार नासलेलो चाकर, हो चाकर दया नासलेलो चाकर, आनी हो चाकर जाका दुसऱ्याचें पडलेलें ना तसलो चाकर. म्हणटच हें खोटें उतर न्हयच फकत एक ल्हान उतर, पूण माथेवस हे शुभ वर्तमानान बरयतना असल्या मनाचो मनीस म्हूण बरयता. बाबडीनो, सगल्यांक आमकां चुकी आसात, आमी बक्षिता आनी दुसऱ्या कडचें बोगसणें मागता. पूण अदीक करून जेन्ना आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमची पातकां बोगस चे परी आमी दुसऱ्याची बक्षिता हे भशेन बापा लागीं आमी मागता. बाप तर आमचो दयाळ, आमी दयाळ जावंक वावरया. बाप तर आमकां बोगसणें पाठयता, जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बोगसणें पाठोवंक आनी दुसऱ्या लागीं बोगसणें मागूंक वावरया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा बडिंदो म्हज्या तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काड्यान सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोण तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखाणटा, तारण मेळिल्ली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बलवंताचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड,
तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणेक कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बावर्थाचो घट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनौशवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सुरवंदराक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनौशवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनौजवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकृत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. कितें भाशेन तुजो आशिर्वाद आयज वाडदीस समारंभ दिल्या विनी फेर्नांडीस चिरगांव. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यन दोन मृतान स्वरूप आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव आमची पातकां बक्षिता आनी हेच आमी दर फावटी आमच्या बापा ह्या मागण्या म्हणटना मागता. आमी दुसऱ्याचे चुकी बक्षूंक असलें मौन आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायकाचो आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगत आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वास्थ्य आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुलतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कातुली आमची काकलूट कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कातुली आमची काकलूट कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कातुली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी वस्तो जेजू जाणें कुर्साचेर आपले हात विस्तारून आमच्या मोगान सपूर्णायेन
ताणें आमकां बक्षिली वच जेजुया वेळार आमच्या काळजांनी येता ताका आमी घेता ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोदपुलिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मोडकार गाण्याचो अंक F8 बापाच मोयमे पुरगोट कोरात बापाच मोयमे पुरगोट कोरात जेसू सोमी जेसू सोमी देवाचे सोहोयम कोरेस्ताचे तोरी देवा वोडवीक दोरून जेजून बोडाय दाखोयली ना बापाच मोयमे पुरगोट कोरात